मंगळारा राती गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून पणजे सयत म्हापशां, मोरजे आनी हेर वाठार उदकान बुडले. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तशेंच कांय कडेन पयल्या पावसांतूच रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून वाहन चालकांक आनी थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. मजगतीं फुडल्या 2 ते 3 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून मंगळारा फक्त 1.5 वरां खातीर पडिल्ल्या पावसाक लागून जर गोंयच्या शारांची ही अवतिकाय जाल्यार फुडाराक कितें परिस्थिती उप्रासतली असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या कुडका सांत आना इगर्जी लागसर हालींच बांदिल्ली नवी संरक्षण वणत बुधवारा फांतोडेचेर कोसळ्ळी. माती खचिल्ल्यान संरक्षण वणटी सकट हो रस्तोय खचलो. थळाव्यांनी रस्तो कोसळपाचो आसा म्हणून शिटकावणी लेगीत संबंदितांक दिल्ली खरी, पूण ताचेर कांयच हालचाल जावंक नाशिल्ल्यान हो भयानक प्रकार घडिल्ल्याचें थळाव्यांनी उक्तायला. उरिल्लो रस्तो कोसळपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला. मजगतीं आमदार विरेश बोरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष घालून संबंदितां कडेन चर्चा करून योग्य तो उपाय काडटलो अशेंय सांगलां. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करून आमकां गोंय कोळशाचें हब करपाचें ना अशें फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. वंदे भारत एक्सप्रेसीच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्र्यान केल्ली डबल ट्रॅकिंगाची घोशणा ही कोळशाक चालना दिवपी आसा अशें तांचें मत आसा. तशेंच वास्को हे भारतांतलें एक प्रदुशीत शार अशें नांव आमकां करपाचें ना, तर वास्को हे नितळ शार आमकां जाल्लें जाय अशें फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. वंदे भारत एक्सप्रेसीच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्र्यान जे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाची घोशणा केल्ली ती आमकां अजिबात मान्य ना. आमकां गोंय हे कोळशाचें हब करपाचें ना अशें तांचें म्हणणें आसा. वंदे भारत एक्सप्रेसीच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्र्यान डबल ट्रॅकिंगाची ही घोशणा कोळशाक चालना दिवपी आसा अशें तांचें मत आसा. त्याच बरोबर वास्को हे भारतांतलें प्रदुशीत शार आमकां करपाचें ना, तर वास्को हे नितळ शार आमकां जाल्लें जाय अशें फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. अबकारी घोटाळो दिसता तितलो सरळ ना. ज्या क्लार्कान हो घोटाळो केला ताका पयलीं अटक करपाक जाय आनी मागीर ताच्या कडल्यान वसुली करपाक जाय आशिल्ली, पूण सरकारान तशें केलें ना. काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान अशें आरोप केला. आशवे मोरजेच्या दाबोळकर वाड्या वयल्या रस्त्याच्या भुंयगत वीज केबलाचें काम पुराय करून दुरुस्त केल्लो हो रस्तो उटंगाराच्या पावसा उपरांत धोकादायक अवस्थेत आसा. ह्या रस्त्याक लागून 2-3 जाणांचे अपघात जाल्ले, मात तांकां चड दुखापत जावंक नाशिल्ल्यान ते थोडक्यांत वाचले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पंचायतीन उदरगतीच्या नांवान केल्ले ह्या उण्या दर्जाच्या कामाक लागून आयज अशी परिस्थिती उप्रासला अशें म्हणीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फोग काडला. देखून थळावो आमदार जीत आरोळकरान हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात.
कुडचडे काकोडे सिवरेजीची पायपलायन घालपा खातीर खणून पुरयल्ल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिसची पडटा. भौशीक बांदकाम खात्यान दुर्लक्ष केल्ल्यान पयल्याच पावसान ह्या रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात आनी सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक अवस्थेत आसा. देखून प्रशासनान हाची बेगोबेग दखल घेवन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलां. दिवचले IDCक जोडून आशिल्ल्या कातर वाड्याचेर वचपाक धड रस्तो ना. देखून थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. ह्या वाड्याचेर वचपाक आशिल्ल्या मातयेच्या रस्त्याची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर वचत थंय ल्हान व्हड फोंडकुलां पडल्यात. नेटाचो पावस पडलो काय वाट खंयची आनी फोंडकुलां खंयची तें कळपाक मार्ग ना. देखून यो वच करतल्यांचे हाल जातात. ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां सोडाच चलत यो वच लेगीत करपाक जमाना अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. भारतात ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या कालावधीत 46 दीस संवसारीक वन डे क्रिकेट सर्तीच्यो 48 मॅची जातल्यो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीन मंगळारा संवसारीक सर्तीचे वेळापत्रक जाहीर केला. उक्तावणाची मॅच 5 ऑक्टोबराक न्यूझीलंड आनी इंग्लंड ह्या पंगडां मदीं जातली. ही मॅच अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातली. ह्याच मैदानाचेर 19 नोव्हेंबराक फायनल जातली. सेमी फायनल मुंबय आनी कोलकाता ह्या शारांनी जातल्यो. सर्तींतली सगळ्यात चर्चीत मॅच म्हटल्यार भारत पाकिस्तान मदली मॅच जी 15 ऑक्टोबराक नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जातली. पूण भारत सर्तीक सुरवात ऑस्ट्रेलिया आडचे मॅची वरवीं करतलो आनी ही मॅच 8 ऑक्टोबराक चेन्नय हांगासर जातली. श्री विठ्ठल नामाचो गजर करीत सांखळेच्या सर्गेस्त गुरुदास गांव स्मृती प्राथमीक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी विठ्ठलापूरच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या आवारात दिंडी काढली. विद्यार्थ्यांनी विठ्ठल रखुमाई तसेच वारकऱ्यांच्या वेशान ह्या दिंडीत वांटो घेवन पांडुरंगाचे दर्शन घेतले. आषाढी एकादशीच्या निमतान कुडचडेच्या सरस्वती प्राथमिक विद्यालय आणि न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाच्या विद्यार्थ्यांनी मिळून बाजारात दिंडी काढली. विद्यार्थ्यांक आमच्या शेणात वचपी संस्कृतीचो विसर पडचो न्हय म्हणून ह्या दिंडीचे आयोजन केला अशें कुडचडच्या न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचो मुख्याध्यापक सूरज जोशी हांणी ह्या वेळार सांगले. ह्या दिंडीत विद्यार्थी, शिक्षक तशेंच पालकांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेवन खूब बरो प्रतिसाद दिलो.
भाजपा लोकसभेचे दोनूय जागे जिखतले ही गजाल काँग्रेसीन अप्रत्यक्षपणान मानून घेतल्याशी दिसता. भाजपाक लोकसभा वेंचणुकेन हारोवपाक जाय जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाचो उलो काँग्रेसीन मारला. भाजपाक जर घरा धाडप हो सगळ्या पक्षांचो अजेंडा जावन आसा, जर सगळे राष्ट्रीय पक्ष एका माचयेर आयले आनी संघटीत रावले जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयची दोनूय सिटां जिखपाचें भाजपाचें सपनूच उरतलें अशें पाटकर सांगता. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीचे बूथ सशक्तीकरणाचें काम सुरू केलां अशें पाटकरान सांगलें. कालांगुटे शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान सुरू जाल्ले कोफुसांव आजुनूय बंद जावपाचें नांव घेयना. सरपंच जोझफ सिक्वेरा आनी शिवप्रेमी हांचे मदले घेर जे आसा ते वाडत चल्ला. म्हजो शिवाजीच्या पुतळ्याक विरोध नाशिल्लोच. हो पुतळो रस्त्यार न्हय जाल्यार तो आसलो तसो पयलींच्या जाग्यार घालपाक जाय इतलेंच म्हजें म्हणणें. ज्या जाग्याचेर पुतळो आसा त्या जाग्याची कोर्टांत केस सुरू आसा. पुतळो काडपा विशीं पंचायतीन घेतिल्ल्या थारावांत कसलेच बदल करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. कालांगुटे शांतिकाय राखप हें शिवप्रेमीचेर निबून आसा, म्हजेर न्हय. तशेंच भाजप ह्या विशयाचेर ध्रुवीकरण करिना अशेंय स्पश्टीकरण जोझफान ह्या वेळार दिलें. मंत्रिमंडळान फेरबदला विशीं चर्चा करून कांयच अर्थ ना अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेण तानावडेन स्पश्ट केलां. मंत्रिमंडळात फेरबदल जाता जाल्यार मुखेलमंत्री सगळ्यात पयलीं पक्षाक सांगपाचो. मुख्यमंत्री गोंयभर आपल्या खाजगी कामां खातीर वयता, देखून मंत्रिमंडळात फेरबदल करपाक वयता असो लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें तानावडेचें म्हणणें आसा. अबकारी घोटाळ्यांतल्या दुबाविता आड खर कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन बुधवारा खात्याच्या आयुक्ताक घेराव घातलो. पयशांची वसुली जातलीच, पूण पुलीस कागाळ करिना जाल्यार ह्या घोटाळ्या फाटलो सूत्रधार मेळचो ना. देखून जाता तितले बेगीन खात्यान पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. रोलिंग मिल वाठारात साचिल्ल्या कोयराची निमण्या दिवचल पालिकेन दखल घेतल्या. रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर पालिकेन उखल्लो. दिवचल कुडचिरे रस्त्याचेर येवपी वाठादेव वयल्या रोलिंग मिल वाठारात कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली. रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्लो. फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून कोयर कुसून रस्त्याचेर घाण पातळिल्ली. ह्या कोयराक लागून मलेरिया ह्या सारकी पावसाळी दुयेंसां पातळपाचो धोको आशिल्लो. कारापूर पंचायत आनी दिवचल पालिका वाठाराची सीमा सोंपता थंयच कोयराची ही भयानक समस्या जाल्ली. मात हो कोयर कोणे काडचो त्या विशीं प्रश्न उपराशिल्लो. निमणे पालिकेन फुडाकार घेवन JCB यंत्रा वरवीं कोयर काडलो.
ताळगांव बरबाट वाठारांतल्या लोकांचे जिवीत सध्या धोक्यान येयला. व्हडले प्रकल्प आयिल्ल्या कारणात हो धोको उप्रासला. बिल्डरांनी नियोजन करिनासतना खणून दवरिल्ल्यान थळाव्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला. तेंची घरां बुडपाची पाळी येयला. पावसान चड पावस नेट धरिल्ल्यान ताळगांव बरबाट हांगासल्या वाठारांत खूब उदक साचले, ताका लागून ह्यांच्या घराचेर हावळ येयली. ताळगांव बरबाट वाठारांतल्या लोकांचे जिवीत सध्या ह्या उदकान धोक्यांत आयिल्ले आसा. व्हडले प्रकल्प हांगासर येयला आनी ह्या कारणान सारको नियोजन करूंक नाशिल्ल्या कारणान बिल्डरांनी ह्या थळाव्या लोकांच्या घरांचेर हावळ येयला. थंय उदक भरपाक लागला. हांची घरां केन्नाय कोसळपाक शकता ह्या उदकान अशी परिस्थिती थंय उप्रासला. ताळगांव बरबाट ह्या वाठारांतली ही गजाल आसा. हे थळावे गरीब लोक आपली घरां मोडात म्हणून भियाल्यात. मुखेलमंत्र्या कडेन अबकारी खातें आसून लेगीत ह्या अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय कित्याक जायना असो प्रश्न काँग्रेस वांगडी संजय बर्डेन उप्रासला. रातच्या वेळार गोंयच्या शिमेवयल्यान सोरो दुसऱ्या राज्यांनी व्हरतात. अशा तरेन सोरो विकपी पयशाकार जावन बसल्यात. पूण ह्या सगळ्या गजालीचेर मुखेलमंत्र्याचें लक्ष ना. लोकांनी आतां तरी वांगडा येवन आवाज उठोवचो असो उलो संजय बर्डेन मारला. पणजेन फाटल्या 24 वरांनी 202.9 मिलीमीटर पावस पडलो. हो फाटल्या 50 वर्सांत नोंद जाल्लो 10व्या क्रमांकाचो पावस आसा. फाटल्या 50 वर्सांत पयले 3 सगळ्यांत चड नोंद जाल्ले पावसाळे अशे की 12 जून 1999 दिसा 366.6 मिलीमीटर पावस पडलो, तर 16 जून 1992 दिसा 350.8 मिलीमीटर आणि 15 जून 1996 दिसा 342.9 मिलीमीटर पावस पडलो. गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी सकाळ सावन आतां मेरेन पावस पडत आसा. ताका लागून झाडां, लायटीचे खांबे पडप असल्यो घडणुक्यो सध्या चालू आसा. उजो पालवपी दळाचे जवान दुर्घटना थळाचेर वचून मजत कार्य करीत आसात. पावसाक लागून पणजे शारांतूय रस्त्याचेर उदक भरिल्लें सध्या चित्र दिश्टी पडटा. मोरजेच्या काचोले वाड्यावयल्या रस्त्यार एक व्हडलें झाड पडलें. ताका लागून कांय वेळ येरादारी आडखून उरिल्ली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपा दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान आनी थळाव्या लोकांनी मेळून रस्त्यावयलें हें झाड कातरून कुशीक काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच व्हडलीशी जिवीतहानी जावंक ना. काचोले वाठारांत हो प्रसंग घडलो. एक व्हडल्या झाडाचो खानोस पडून रस्त्यार पडलो. ताका लागून खूब वेळ येरादारी आडखून उरिल्ली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान थंय बेगोबेग धांव मारली आनी हे जमनीर रस्त्यार पडिल्ले झाड तांच्यांनी बेगोबेग काडून कुशीक उडयले. सुदैवान ह्या घडणुकेंत व्हडलीशी कोणाक जिवीतहानी जावंक ना. उसगांव तिस्क सर्कलाची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. रस्त्याची जाल्यार चाळण जावन पडल्या. ताका लागून थंयच्यान यो वच करप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. 2012, 2017 आनी 2022च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मंत्री विश्वजीत राणेन उसगांव तिस्क सर्कलाचें नुतनीकरण करता म्हणून आश्वासन दिलें. पूण आजून मेरेन कांय सर्कलाचें नुतनीकरण कित्याक जायना म्हणून थळाव्या पंचान प्रश्न उप्रासला. जड वाहनांची येरादारी वाडिल्ल्यान सर्कलाची रुंदाय कमी करची म्हणून कितलीशींच निवेदन पत्रां केली. पूण हो विशय कोण काना मनार घेना. देखून पंचान सरकाराचेर मंत्री विश्वजीत राणे आनी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या.
बारीक सारीक पावस पडलो जाल्यार कुडचडे कांय रस्ते उदका पोंदात वतात। हाका लागून वाहनां चलोवप्यांक त्रास जाता। एखादे फोंडकूल रस्त्यार पडल्यार अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। गटारां तुंबतात, दिमीभर उदकान लोकांक चलचें पडटा। अशा स्थितीचेर प्रशासनान तर आडनदर केल्या अशें लोक सांगतना दिश्टी पडटा। दिवचले आयोजित केल्ल्या रक्तदान शिबिराक समाधानकारक असो प्रतिसाद मेळ्ळा। जीएमसी आणि दिवचल लायन्स क्लबाच्या आदारान मठ युनायटेड क्लबान बुधवारा हिराबाय झाटये सभाघरात हे शिबीर घडोवन हाडिल्ले। ह्या शिबिरात आदले सभापती राजेश पाटणेकर हांणी वांटो घेतिल्लो। वट्ट 50 जाणांनी ह्या शिबिरात रक्तदान केला। मनशाच्या जिणेंत भलायकी ही खूप महत्वाची थारता। कुडचडे आरोग्य केंद्रांत दाबाळ हांगासर भलायकी शिबीर घडोवन हाडले। ह्या शिबिराक वेगवेगळ्या दोतोरांनी हेर दुयेंसांबद्दल म्हायती दिली। लोकांनी हाजिरी लावन आपली भलायकी तपासून घेवन ह्या शिबिराचो लाव घेतलो। ह्या वेळार पंच रमाकांत गांवकर हांणी हे शिबीर घडोवन हाडपा खातीर कुडचडे भलायकी केंद्राचे उपकार आटयले। शेतकी मळार जायत्या शेतकऱ्यांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात। ताका लागून कितल्याशाच वाठारांतलीं शेतां पडीक पडल्यात। देखून शेतां परतून पुनरुज्जीवीत करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर गोंयचो शेतकी वेवसाय वाडोवपा खातीर भाजप सरकार कटिबद्ध आसा अशें उलोवप कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला। बुधवारा पर्राच्या शेतकऱ्यांक भाताची बियाणी आनी साऱ्याचें वांटप करतना आमदार उलयतालो। शालेय विद्यार्थ्यांक मदल्या सुटयेंतले खाण दिवपा खातीर शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्यो निविदा मंगळारा 27 जूनाक उक्त्यो केल्यो। हातूंत छाननी उपरांत 5 संस्था पात्र थारल्यात। जाल्यार ह्या संस्थां मदीं बंगळुरांतल्या अक्षय पात्र आनी दिल्लींतल्या स्त्री शक्ती ह्या 2 आपसेवी संस्थां मदीं सर्त आसा। निवेदक पात्र थारिल्ल्या 5 संस्थांच्या कागदपत्रांच्यो छाननी केले उपरांत 2 दिसांत कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिवचे ते थारयतले अशी माहिती शिक्षण खात्याच्या सुत्रांनी दिली।